बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कीर्तन 2 वाक्य 3 साम 2 वर्स 3. म्हजे गरजेक लासांत हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. पाताळाचे गुंडयेन थावन हांवें बोब मारली आनी तुवें म्हजो ताळो आयकलोय. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, परत हो नवो दीस आनी ह्या नव्या दिसा सोमयाच्या पांयतळी आमी आयल्या. ताणें आमकां दिल्ल्या सर्व संरक्षणा संगी परत तेंच बापाचें सांगातपण आनी कृपा जोडून हो दीस सर्गींच्या बेसांवांनी भरूंक आमी हांगासर आयल्या. तर व्हडा मोगान आनी मानान गौरवान आनी देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या वर्तेपणाच्या दिनवासपणान आमच्या सोमयाक आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकान तावन गीत संको 23 पेज 31. जेजू मोगाळा आराधान तुका. दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कुरपेन तूं आमकां नेटून आसा. पोवी सांगात तुजो दिवून आसा. कुरपेन तूं आमकां नेटून आसाय. पोवी सांगात तुजो दिवून आसाय. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुरपे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवून दारा आराधन तुका. स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सोमया जेजू तूं गवळी बरो. तूं सामचे दिन येसो एकच थारो. सोमया जेजू तूं गवळी बरो. तूं सामचे जीन येसो एकच थारो. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुरपे
सागोरा आराधन तुका येसोड वोंदारा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका Alleluia 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 Gani oblam Hallelujah Jesu Aradan Sudi Manani महिमा तुका हो या वर्त्यादी संगती तुका मेरगदिता दैविक आशीर्वाद आणि आमसोनीस प्रणाम करच्या तुझ्या आमका अवकाश दिलाय प्रत्येक रीतीन तुझी बेसावा नियाळून तुमच्या गरजेकला सांत तुवें आमकां दिल्लो आदार नियाळून परत आमी तुजे सरशीन आयल्या तुजो आदार मागूं तुजी कृपा मागूं तुज्या बेसावांनी आमचो दीस पवित्र करूं हालेलुया 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 सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळे तुझे सक्तीन आणि सगळ्या तुझ्या मनान सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो तूं मोग कर आणि तुजो करताय तसो तुझ्या पेल्याचो मोग कर म्हणलें नियमशास्त्रांतलें उतर परत आमकां निहाळूंक आज आपोवणें दिलेल्या मोगाळा जेजू तुका हांव वर्गां दिता तुका हांव होगळीक घाता तुजी स्तुती मान महिमा परगडता हर एक रितीन तुवें म्हज्या जिवितांत संपूर्ण रितीन सर्वेस्परा बापाचेर आदारीत जावन ही म्हजी जिणी जियोंक प्रेरण दिल्ल्या खातीर तुका जावर्गां आनी होगळाप सुमया संपूर्ण रितीच्या समर्पणान आनी पातयेणेन आमकां रचलेल्या देवा बापाचो मोग करच्याक तुवें आमकां आपोवणें दिल्ल्या खातीर तुका जावर्गां आनी होगळाप मोगाळ सुमया तुजें जिवीत आनी संवसारी मिसाव ह्या समर्पणाक आनी भावार्थाच्या पातयेणेक वेंगच्याक एक उक्तें निदर्शन जावंक पावलें आनी जिवें बलिदान कशें आम सर्वांक बापाच्या मोगान आवरत जावंक तुवें तुज्या संवसारी मिसावा मुखांत उलो दिलोय आज परत तुजी बेसावांनी हाळटा आसतना जिविता सागोरांत आमी समकोन वेता आसतना सबार पंत आव्हानां फुड करता आसतना धैर्य आपणावंक आनी दृढ विश्वासान मुखार समकोनचें जिवीत जियोवचें कशें म्हणलें तुवें आमकां दाखोवन दिलां आयन सोमया ह्या वर्त्या जिवितांत तुज्या संगातपणांत जिणी पवित्र करूंक तूं प्रेरण दिताय आनी सगळ्या कश्टांनी आनी संदिग्ध परिस्थितींनी तूं आमकां बापाचेर विश्वास दवरन मुखार चमकोवंक आदार दिताय म्हजो पेलो कोण म्हूण तरणाट्यान विचारलेल्या सवालाक बऱ्या समारिया घराच्या ओपारी मुखांत पेल्याचे सेवेंत गरजांक पावसो व्यक्ती ताचो पेलो जाता आनी हर एक रितीन गरजेवंत व्यक्तीक आमी सर्व रितींनी बरेपण करी जाय आनी एक बरो समारियागर कसो आमची जिणी जिये जाय म्हणलें तूं आज आमकां दाखोवन दिता सोमया बऱ्या समारियागरान सर्वांनी आपल्या कामा वरवीं आनी आपल्या जिविताच्या वडपणाद्वारे कुमो करूंक नेगार केल्ल्या गायल्ल्या चोरांच्या हातीन सांपडल्ल्या व्यक्तीक वोकांत लायलें गरजेची सेवा दिली आनी ती विशेष करून करच्याक
हेरांक जाय परते पयशे दिले, आर्थीक कुमक दिली आणि त्या गायिल्ल्या व्यक्तीच्या जिवितांत बरेपण पाचारसो, परत तसो जीव जिवाळ करसो व्यक्ती तो जालो. तशेंच म्हज्याय जिविता मुखांतर त्या बऱ्या समारिया घराची देणी आनी शेगुणो आपणावंक आयच्या वांजेला मुखांतर तूं म्हाका आपयताय सुमिया. असलेंच एक विशेष आपोवणे निनिवेच्या लोकांक तांच्या पातकांतावन परिवर्तन जोडनो, बरी वाट आदारच्याक कुमके हात जावन जोना प्रवादीक सर्वेस्परान विंचुल्लो सुमिया. पूण जोना प्रवादीन आपणाची बदलती जोडच्याक मनशापणाचे चिंताप आठयलें. मनशा आसकत कांयत निबान सोदली आनी त्या पंतावनाच्या मिसांवांत हांवन पयस रावंक ताणें निर्धार केलो, पळापळ घेतली. पूण बापाचें योजन सुमिया, कितें तें आसलें तें मांडून हाडलेलें आसा तें आमच्या जिवितांत जारी जाताच म्हण जोना प्रवादीच्या जिविता मुखांतर आज तूं आमकां शिकयताय. तें स्पश्ट रितीन जोना प्रवादीच्या जिवितांत दाखयलेलें आज म्हज्याय जिवितांत जावंक पुरो कश्टाकांतांचें, अडचणेचें, सुखाचें, संतोशाचें, दुखाचें ज्यो संगती आमच्या जिवितांत येतात त्यो सगळ्यो फुड करच्याक देव बाप म्हाका रसलेलो आदार दिता म्हणलें तूं आज शिकयताय सुमिया. मोगडा सुमिया, आज हांव ही सर्व उतरां नियाळून हें आराधन करता आसतना म्हज्याय जिविताक तुवें दिल्लें मिसांव हांव उगडासाक हाडटां सुमिया. एक याजक जावन, धार्मीक भाव भयणी जावन, लायक कुटुंबा जिविताची मेटां समकोवची जावं, भुरगीं युवा जाणां जावन आमी जबाबदारी पाळटा आसतना तुज्या योजना प्रकार आमकां दिल्लें मिसांव करूंक तूं उलो दिताय सुमिया. खरी एक रितीन आमच्या जिवितांत लाभलेलें मिसांव संपूर्ण करच्याक जो बेस आमकां तुवें दिलाय, ज्या बेसांत आमची जिणी जियोवच्याक ज्या बेसांतली जबाबदारी कितें आसा तें तुवें आमकां दिलाय, तें संपूर्णपणी पाळच्याक आयच्या दिसा आमी करपा मागता हांव सुमिया. सबार पावटी जोना प्रवादी बरी म्हज्या जिवितांत कश्ट येताना हांव तुजेर विश्वास दवरच्याक आनी तुज्या बळाचेर पातयेवन मुखार समकोनचें आडायतां सुमिया. सबार रितीनी बावार्थाची निर्लक्ष्य करच्याक हांव सबार निभां सोदतां सुमिया. ती निभां सबार रितीनी म्हज्या जिवितांत आयलेली पंतावनां फूड करूंक तूं बोळ सकत दिताय, तूं धैर्य दिताय. तें तुजें मिसांव म्हज्या जिवितांत जारी जावचें आसा म्हणलें नियाळून वळखून घेवंक, तें स्विकार करूंक हांव चुकतां सुमिया. पूण जी कितलें पंतावनाचें जिवीत तें आसा तें म्हज्या जिवितांत जारी जातलें आनी तातूंत तूं तुजो सांगात दितलोय म्हणलें आयच्या दिसा जोना प्रवादीच्या जिवितांत जाल्लें तें घडीत त्या गायिल्ल्या व्यक्तीच्या जिवितांत बऱ्या समारिया घरा मुखांतर लाभलेलें बरेपण नियाळचे वरवीं तूं म्हाका शिकयताय. मोगळा सुमिया, आज म्हज्या जिवितांत बऱ्या समारिया घरा बरी जिवितांत हेरांक उपयोगाचो व्यक्ती जावंक तूं म्हाका शिकय. म्हज्या जिवितांत स्वार्थाचे चिंताप धरन, म्हज्याच स्वंत फायद्या खातीर, स्वंत वाडावळे खातीर चिंताप निर्धार घेनासतना जशें म्हज्या जिवितांत तुवें बरेपण केलाय, जायत्यो संगती तुवें दिल्याय, जायत्या रितीन म्हज्या जिवितांत आदार दिलाय म्हणलें वळखून घेवन जें बरेपण तुवें केल्लें म्हज्या जिविता मुखांत हेरांक तें बरेपण करूंक म्हाका तूं करपा दी. समारिया घरान केल्लें बरेपण आनी सेवा त्या गायिल्ल्या व्यक्तीक जीव बरोवंक शकलें, जिवीत बरवशेचें करूंक शकलें. तशेंच स्वार्थान भरलेल्या म्हाकाच हांव पुंजोवच्या त्या जिविताच्या संगतींनी
म्हजीच भद्रती सोदच्या त्या जिविताच्या मेटांनी, म्हज्या जिविताची बडाई उलोवच्या म्हज्या जिविताच्या सन्निवेशांनी, आनी केवल म्हजें काम, म्हजी जिविता परिस्थिती मात्र म्हाका महत्वाचें म्हणलें लेखचें तें जिविता पळयन आज म्हजें तावन काडन सोड सोमया. हाचे बदलाक म्हज्या जिवितान बऱ्या समार्या घरा बरी कितें हांवें पेल्याक बरें करूंक जाता, कितें म्हज्या जिवितान तुवें केल्ल्या बरेपणाक प्रत्युपकार जावन पेल्याच्या गरजांनी म्हाका पावोवंक जाता, तें करच्याक म्हाका तूं कृपा दी. मोकळ्या सोमया, आज तुजे कृपेशी हांव येता आसतना, तुज्या पांयतळी हांव रावता आसतना तुज्या मोगान बरोवन जियोंक हांव आशेतना. तुज्या जिविता देखी बराबर बऱ्या समार्या घरा बरी बऱ्याशे गुणांचो मानगौरवाद तुका होगळीक उचारचो व्यक्ती जावंक म्हाका तूं कृपा दी. जिवीत म्हजें बावटान दृढ करच्याक, बावटाक निर्लक्ष करच्यो घडयो येता आसतना, निबांसो दिनासतना, आळसाय करनासतना, निर्लक्ष करनासतना हांवें सदांच बावटाच्या संगतीक म्हज्या जिवितांत वेळ दिवंक म्हाका कृपा दी. म्हाका तूं बळवंत कर सोमया. म्हज्या जिवितांत तुजी बेसांवां जायत्या रितींनी म्हाका अभिवृद्धी आपणावंक बरेपण जोडूंक आधार जाल्यांत, हांव अनुपकारी जाल्यार, पदकांत सोडल्या म्हजी जिणी समको नासल्यार, उणेपणाचो व्यक्ती जाल्यार, अस्कतकायेंत परत आनी परत पडून तुका अविधेय जाल्यार तुवें म्हाका सांडूंक नाय. जशें गायिल्ल्या व्यक्तीक हेर व्यक्तींनी सांडून वेता आसतना बऱ्या समार्या घराक थंयसर ताचेर खणवळाय उपजाली. तें खरें बरेपणाचें जिवीत ताणें ताज्या जिवितांत लाभलेलें त्या गायिल्ल्या व्यक्तीक दाखयलें. आज म्हज्या जिवितांत तें बरेपणाचें जिवीत जियोवच्याक म्हाका तूं कृपा दी. तुज्या मोगान बदललो व्यक्ती म्हाका तूं कर. तुज्या कृपेन सदांच म्हजी जिणी आशिर्वादाची जावन जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमचो सुमी सदांच आमच्या जिवितांत बरें करता. कीर्तनगर त्या कीर्तन 2 वाक्य 3 आमी निहाळ्ळें सुरवेर Psalm 2:3. आमच्या गरज्या क्लासांत आमी उलो मारलेल्या वेळार सर्वेस्परान आमकां ताचे कान दिल्यात. तो आमकां आयकला. आमकां ताणें वयर हाडूंक हर एक रितीन बळ घटाय दिल्या. ताचो संगात दिला. आमचे संगीत तो चमकला. आमी ते अनुभव करन सबार पावटी आमच्या कश्टांत हांव वयर आयल्या. आमच्या कश्टांत ताचें बळ आमी जोडलां जाल्यार सबार पावटी म्हज्या जिवितांत सगळें बरें आसतना, सगळें सुखाचें आसतना जोना प्रवादी बरी म्हज्या बावटाच्या संगतीक निबां सोदून निर्लक्ष करन सोमयाचें तें मिसांव करच्याक आमी चुकल्या. आज परत सोमी आमकां आपयता ताच्या मेटांनी चलोवंक. परत सोमी आमकां आपयता ताचें मिसांव आमच्या जिवितांत संपूर्णायेक पावोवंक. जें मिसांव ताच्या जिवितांत देवा बापान दिल्लें हर एक रितीन मागण्या मुखांतर एक सुरे सुवातेक वचून जें कितेंय विरोधपण आसूं दी, जें कितेंय अडकळी आसूं दी, जें कितेंय नालिसायेच्यो संगती थंयसर उपजों दी, ताणें तें मिसांव फुड करच्याक आनी मिसांवांत जैतेवंत जावच्याक आपली जिणी समर्पिल्ली आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमची जिणी ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजूक समर्पित आसतना आमचे संगी निरंतरी रावच्याक ताणें निर्धार घेतिल्लो आसा. ती बासवणी ताणें केल्या. संवसाराच्या अंत काळा पर्यंत हांव तुमचे संगात आसतलो, तुमकां धैर्य दितलो, बळ दितलो म्हणलो सोमी. आज परत आमच्या काळजांनी प्रवेश जाता. आमच्या सगळ्या कुडींत ताचें बळ दिता, सकत दिता, धैर्य दिता आनी आमची जिणी भवार्थान जियोंक तो आपयता. तर सोमया सरशीन आमी या. सोमयाची कृपा आमी मागया. सोमयाच्या बेसांवांनी आमची जिणी बळवंत करया. सोमयाचो संगात आमी आपणावया. मोगळा जेजू, तुवें आमकां हें क्रिस्ती जिवीत दिलाय.
तुवें आमकां फातकांतले सुटका जोडच्याक बक्षण्याच्या स्पिरितान बदलाय. प्राचिताच्या साक्रामेंता द्वारी परत तुजेशी येवच्याक आनी ते शेगूण विशेष करून बळवंत करच्याक तूं आमकां आदार दिताय. बेसो आमचेर वताय. दैवीक सक्तीन आमकां तूं आशिर्वादीत करताय. मुगाळ सोम्या ह्या वक्ता म्हजी जिणी तुजेच हांव समर्पिता. तुज्या मोगान म्हाका बर. तुजो हात धरून म्हाका चलय. जिविताचे वाटेन चमकत आसतना, सबार अडकळी उदेत आसतना, कंगाल जायन आसतना, भिरांतेन बरनासतना दृढ भावार्थान विश्वासान तुजेर म्हजी दिश्ट केंद्रीत करन. तुजेर पातयेवन जिवीत म्हजें जिवाड करच्याक, भावार्थाचें करच्याक, तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोवच्याक म्हाका तूं कृपा दी. मोगाळ्या सोम्या ह्या वक्ता म्हजी जिणी समर्पिता. सर्व रितींनी तुजो आदार हांव मागता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण करन गावया आमी गीत संको E66 पेज 146. तुज्या हातांत धरून म्हजो हात, सोम्यान चलय म्हजी जिणये वाट. चलता चलता तुजो जातलो, जिवितात अडेक शाबीत पावतलो. Sălăi mugiginieva, sălta sălta tuzo zatolo, jivitatări shabit pautolo. Tuja hatan durun muzoha. Sagor shanza, tuja hatan somya, piles gunzala, tuja hatan somya, sagor shanzala, तुझ्या हातान सोम्या पिडेस गुण जाला. तुजा hatan somya, पुड्यांक दिश्ट मेळ्ळ्या, तुजा hatan somya, लोका भुगतां बैल्या. आराम धर्मका, या हाताने आराम धर्मका. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात, सोम्या चलय म्हजी जिणये वाट. चलता चलता तुजो जातलो, जिवितात शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात. तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा. तुझ्या हातान जेजू रडचीं दुकां पुसल्या. तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा. तुझ्या हातान जेजू रडचीं दुकां पुसल्या. तुझ्या हातान जेजू तोडकारांक आपडला. तुझ्या हातान जेजू पातक्यागेर काण सेवला. त्या हातांनी आराम धर्मका, त्या हातांनी आराम धर्मका. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात, सोम्या चलय म्हजी जिणये वाट. चलता चलता तुजो जातलो,
पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो आमच्यो गरजो आनी ते सवां सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आतां आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गणिता 65th बर्थडे विनीफ्रेड पिंटो मंगळूर. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गणिता मॅक्विन अरान्ना. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गणिता आयलैंड रिबेरो बैंदूर. सेकंड बर्थडे केलिन डैनिका डिसोजा तोडंबेल. 15th बर्थडे सिया बरेटो उडपी. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गणिता ज्योत्स्ना नाजरेत पेरमोदे. जल्मा दिसा बाबतीन आनी बऱ्या भलायकेक हर एक रितीन देवान आशिर्वाद दिल्ल्या पासत देवाकर गणिता नील जॉन हैदराबाद. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गणिता फ्रांसिस आनी प्रिन्स डिसोजा फजीर. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गणिता कॉलिन रॉड्रिगस कॅनडा. खास जर असो वार्षिकोत्सव संभ्रमच्या ह्या वर्त्या दिसा देवाकर गणिता 6th वेडिंग एनिवर्सरी सेल्विन अँड कमलदीप ब्रगांसा लंडन. तशेंच जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासत देवाकर गणितात देवाकर गणिता आयरीन डिसोजा. बाळोक जेजूच्या मनाक देवाकर गणिता रिजिना पिंटो आनी कुटुंब. जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक देवाकर गणिता फ्लेवी कार्डोजो अंबरनाथ. सर्व आशिर्वादां पासत देवाकर गणिता फाउस्टीन पिंटो शिरवा. जेजूरायाच्या मनाक अर्गां दिता सिम्सन फ्रँक टेलिस आनी वेरोनिका टेलिस. सर्जरी बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत देवाकर गणिता लुइजल मिनेजस बेडमन. सर्व आशिर्वादां पासत आनी सर्व कुरपार लाभलेल्या पासत देवाकर गणिता अनिता डिमेल्लो. मोरयेमायेच्या मनाक देवाकर गणिता अनिता फेर्नांडीस गोवा USA. हर एक आशिर्वादां पासत देवाकर गणिता अनिता डिसोजा. सर्व आशिर्वादां पासत आनी त्याच्या आवयक ट्युमरान थावन बरें केल्ल्या पासत देवाकर गणिता सारिता फुर्टाडो. जिवितान देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें समजून घेवन सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपल्यो गरजो दवरता. फॉर स्पीडी रिकवरी अँड गुड हेल्थ ऑफ लुसी डिसोजा. फॉर द इंटेंशन्स ऑफ ऑल माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स फॅमिली बाय सिस्टर नॅन्सी. फॉर गुड हेल्थ बाय अनिता तावरो मटुंगा मुंबई. तशेंच दैवीक उलोरेतीर मंदिराच्या तर्फेन ह्या म्हयन्यांत दैवीक दानी पासत विशेष करून आमी मागता. डिवायन डोनर्स हर एक रितीन आमकां ह्या मंदिराक आदार दिवच्यांक सर्व रितींनी हांगासर जावच्या आत्मीक कार्यांनी बरेपण जोडच्या व्यक्तींक कुमक जावच्याक जे दानी कुमक करतात तांकां आमी विशेष करून तांच्या बऱ्या भलायके पासत सर्व रितीन तांच्या कुटुंबांत आशिर्वादां जोडचे पासत आमी मागता. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून ससनीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यांत तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. डिपार्टेड सोल्स ऑफ फेर्नांडीस फॅमिली बैलिना फेर्नांडीस बेंदोरवेल. 37th डेथ एनिवर्सरी मौरिस फेर्नांडीस. सोल ऑफ सायमन पिंटो अँड ज्योती पिंटो शिरवा. सोल ऑफ जेम्स अँड पियाद क्रास्ता मंगळूर. Souls in Purgatory by Patrick Siqueira Nidodi. Soul of Florin D'Souza. Soul of Juliana Pais. Soul of Francisco Graciano Fernandez. Soul of John Vincent Pereira on his first month's mind mass Hirgan. Soul of Kistu Tellis Anna Norona Ajekar. Soul of Jockey D'Souza and Mary Tellis Ajekar. Soul of Koses Tauro and Jackson Rego Bachpe. 5th death anniversary Vijay De Costa. 25th death anniversary of Maurice Bennis. 35th death anniversary of Anton Roach and 8th death anniversary of Gracie Roach Padukone. Soul of Philip Roach Padukone. Soul of Dolphy Roach Padukone. Month's mind mass of John Vincent Pereira. Soul of Patrick Roach Padukone. Month's mind mass of John Vincent Pereira. Soul of Mrs. Rita D'Souza. Soul of Philip Torres Kadri. Departed family members of Roach and Pereira family by Joseph Roach Dubai Padukone Anagalli. Soul of John Anthony Gonsalves. First death anniversary mass for the soul of Montin D'Souza. आमच्या भाऊ बहिणींक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून
आमची जिनियाच्या दिसा पवित्र करच्याक दिवी मोडया साक्रामेंतांतले जेजूचे आशीर्वाद घेवंक आमकां आमी तयार करया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आणि भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी सांगात जमले अवस्था सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या सक्तेन मनान आणि संपूर्ण रितीच्या समर्पणान देवा बापाचो मोग कर म्हूण आज जेजू आपयता आसतना ताचे बराबर पेल्याचोय मोग करच्याक तो उलो दिता. सबार रितींनी हें करच्याक संपूर्ण रितीच्या समर्पणान देवा थंय आमी विधेय जावन जियोवच्याक चुकुल्ल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावते परी भेटोवचे खातीर आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसोत भगवंत सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा तूं अगणित मोवळाय सो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले प्रासड आनी तांणी आशिल्ले प्रासड तूं दिताय. तुजे काकुळटीन सर्व आमची पातकां बोगोस आनी जी आमी मागोंक फुडें सरानाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. योना प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. सरस्वराचें उतर अमिताच्या पुता जोनाक पावलें. ऊट आनी निनेवेक त्या व्हडल्या शाराक वच
आनी ताच्या निवासाच्या खोट्यापणाची खबर मुजेशीन पावल्या म्हूण तांकां परगट कर. जोना भायर सरलो पूण सरस्परा मुखलो पळोवन वेचे खातीर तार्शिशाचे वाट धरूंक ताणें सोदलें. जो जप्पाक देंवोन गेलो आनी थंय ताका तार्शिशाक वेचेयेक थारू मेळ्ळें. सरस्परा मुखलो पळोवन वेचे खातीर आपले पयशे फारीक करून तांचे बराबर तार्शिशाक वचोंक तो तारवार चडलो. पूण सरस्परान दर्यांत एक वदाळ उठयलें आनी तुपान दर्यांत इतलें व्हड जालें की थारू फुट्टाशें दिसलें. तरवाटी भियेले आनी जण एकल्यान आपापल्या देवाक उलो मारलो. आनी तरवाचो भार उणें करचे खातीर तांणी आपलो म्हाल दर्यांत उडयलो. जोना सकला देंवून तरवाच्या थळांत गेलो आनी थंय आड पळोवन गाढ न्हिदेंत आसलो. तरवाच्या तांडेलान ताजे शीन येवन म्हळें, तूं न्हिदोवन आसाय तें कितें? उठ आनी तुज्या देवाक उलो मार. एकाद्या वेळार तो आमचो उगडास करीत आनी आमकां वाचयत. उपरांत तांणी एकामेकाक म्हळें, हें वायट आमचेर येवंक कारण कोण म्हूण पळोवंक सोडती घालुया. देखून तांणी सोडती घाल्यो आनी सोडत जोनाचेर पडली. तेन्ना तांणी ताका म्हळें, सांग आमकां, तुजो धंदो कितें? तूं खंयच्यान आयलोय? तुजो गांव खंय? तूं खंयच्या लोकां मदलो? ताणें जाप दिली, हांव एक हेब्रेव आनी दर्यो आनी पृथ्वी रचलेल्या सरस्वराचे सर्गीच्या देवाचें आराधन हांव करतां. तेन्ना तरवाटी भियान कांपले आनी तांणी म्हळें, तुवें हें कित्याक केलें? तो सरस्वराच्या हातांतलो सुटोवंक सोदतालो म्हूण तांकां कळीत आसलें, कित्याक ताणेंच तांकां तें सांगलें. तेन्ना तांणी म्हळें, दर्यो आमचे पासत थंड जावचे खातीर आमी तुका कितें करचें? कित्याक दर्यो चड आनी चड उसामळ जाताल्यो. ताणें जाप दिली, म्हाका धरा आनी दर्यांत उडया आनी दर्यो तुमचे पासत थंड जातल्यो. कित्याक म्हज्या गुन्यांवाक लागून तुमचेर हें व्हड तुफान आयलां म्हूण हांव जाणा. थडीक पावचे खातीर त्या मनशांनी आपले सगळे सक्तीन ताणलें पूण तांच्यान कांयच करूंक जालें ना. कित्याक दर्यो चड आनी चड उसामोळ जायत आयल्यो. तेन्ना तांणी सरस्पराक उलो मारलो आनी म्हळें, सरस्परा, ह्या मनशाक लागून आमकां मरोंक दिनाका आनी निरापराधी मनशाच्या रक्ताचे गुन्यांवकार आमकां करिनाका. कित्याक तुवें सरस्परा तुका बरें दिसलें तशें केलें. उपरांत तांणी जोनाक धरलो आनी ताका दर्यांत उडयलो आनी दर्याची उसामळाय थांबली. हें पळोवन ते मनीस भियेले. तांणी सरस्पराक एक यज्ञ भेटयलो आनी ताका आंगवण्यो केल्यो. सरस्परान एक व्हड मासो धाडलो आनी त्या माश्यान जोनाक गिळलो. जोना 3 दीस 3 राती त्या माश्याच्या पोटांत उरलो. सरस्पर माश्या कडेन उलयलो आनी माश्यान जोनाक वेळेर उंकलो. देवाचें उतार. देवाचे उपकार. श्लोक. म्हजो जीव सरस्परा तुवें फोंडांतलो वयर काडलोय. म्हजो जीव सरस्परा तुवें फोंडांतलो वयर काडलोय. म्हज्या गरजेच्या क्लासान हांवें सरस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. पाताळाच्या गुंडायेंत थावन हांवें बोब मारली आनी तुवें म्हजो ताळो आयकलोय. श्लोक. म्हजो जीव सरस्परा तुवें फोंडांतलो वयर काडलोय. तुवेंच म्हाका पाताळांत दर्याच्या गुंडायेंत लोटोवन घालोय. उदकाच्या हावरांत हांव सांपडलो. तुजी लारां आनी उदका लोट म्हज्या वयल्यान वेतयले. श्लोक. म्हजो जीव सरस्परा तुवें फोंडांतलो वयर काडलोय. आनी हांव अशें म्हणटालो,
तुज्या दोळ्या मुखार येयलो तुवें म्हाका खाण उडयलोय कसो आतां तुज्या पवित्र मंदिराचेर दिश्ट घालूं हांव सकून श्लोक म्हजो जीव सरस्परा तुवें पणांतलो वयर काडलोय भितरल्या भितर जीव म्हजो खरगून वतालो तेन्ना सरस्पराचो हांवें उगडास काडलो आनी तुज्या पवित्र मंदिरान तुज्या मुखार सोडून गेले म्हजें मागणें श्लोक म्हजो जीव सरस्परा तुवें मनांतलो वयर काडलोय उद्गार Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. एक नवो उपदेश हांवें तुमकां दिता म्हणटा सुमी जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या एक दीस शास्त्रां भितरलो एकलो जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो मेस्त्री सासणेक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय जेजून ताका सवाल केलें नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा तूं तें कशें समजताय ताणें जाप दिवन म्हळें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळे तुजे सक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर जेजू ताका म्हणालो सारकी तुजी जाप तशेंच कर आनी तूं जिवींत जोडतलोय पूण तो आपलें सवाल समा म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण जेजून ताका जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो एक मनीस जेरुसलेमांत हांव येरिकोक देंवोनी वेताना चोरांच्या हातांत सांपडलो तांणी ताचें सगळें नागयलें ताका मारून घाय केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवोन वेतालो ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन चलतच रावलो तेच परी एक लेवीती थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन चल्लो शेकी ते वाटेन वेतलो एक समार्यागार ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरलो लागींसर ताच्या घायांक ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदले उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणीं दिवन ताणें म्हळें हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करचिताय तें पाटी येतना हांव तुका फारीक करता ह्या तेगा भितर चोरांच्या हातांत सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हण दिसता शास्त्रान जाप दिली ताची दया केली तो वळ जेजून ताका सांगलें वच आनी तुंय तशेंच कर देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आमी आयकलेली दोनी वाचपां विशेष करून आमच्या जिवितांत सोम्यान आमकां दिल्ले मिसांव नियाळूंक उलो दितात जिविता पळयणार आमी आसतना मनशा जिविताची चिंतना आमच्या जिवितांत आसात त्या खातीर सबार फावटी देव कितें आशेता आनी देव कितें निर्मिता तें नियाळूंक आनी त्या प्रमाणे आमची जिणी चमकोवंक आमी चुकता थोडे फावटी आमी चिंतलेंच जाय दुसरें कोणीय ताका कितेंय मार्गदर्शन दिल्यार कितेंय थोडे इशारे बदलापाक दिल्यार आमी काण घेतावंगी ना आमच्या जिवितांत त्यो संगती कितें हांवें चिंतल्यात कितें हांवें निर्धार केला कितें म्हज्या भुरग्यांक हांवें चिंतलां तें जाय त्या खातीर कितें जाल्यारय हांव करूंक तयार पूण देवाच्या वाटेन तें आसा गी देवाचें निर्मोणें तें जावन आसा गी
देवाच्या सक्तीन त्यो संगती जाय जैगे म्हणलें नियाळोंक आमी चुकता तें जोना प्रवादीच्या जिवितांत जाल्लें आमी पळयलें ताका पयलें निनिवेच्या त्या लोकांक परिवर्तनाची बरी खबर प्रगट करूं तें काम पंत आव्हानाचें कश्टांचें हर एक रितीन आपल्याच जिवांत त्याग सॅक्रिफायस करचें तसलें पूण तो तसल्या जिविताक ओपवालो ना निबान दिली दुसऱ्याच गांवाक तो सरलो पूण कितें जालें आपल्या स्वार्थपणाचें चिंताप आपल्याच स्वार्थपणाचो निर्धार आपणाकच फाटी मारलो ताच्याच जिवितांत अडचण्यो अडकळी विरोधपण उदेलें देखून जेन्ना तो निर्धार करता त्या दाणा देवाचो आदार देवाची कृपा ताच्या जिवितांत लाभची आमी पळयता उपरांतल्या त्या ताच्या जिविताच्या गणितांत कशें देव ताचे संगी वावुरलो ताका बोळ दिलें आमी नियाळटा मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमच्याय जिवितांत सोम्यान आमकां एक मिसांव दिला कुटुंबाचो वडील जावन म्हज्या भुरग्यांची म्हज्या कुटुंबाच्या सगळ्यांची जबाबदारी म्हजे हाती आसा एक भावार्थी जावन म्हजी जिविताची जबाबदारी म्हजे हाती आसा तर हांवें जशें म्हाका देव एक बरो समार्यागार कसो कुमके हात विस्तारायता बोळ दिता सकत दिता तशेंच म्हज्या कुटुंबाच्या सद्यांक हांवें मेळच्या हर एका व्यक्तीक एक बरो समार्यागार कसो कणवळाय दाखोवचो दयाळाय दाखोवचो दिनवासपणान सोम्याकर दिवन म्हज्या जिवितांत लाभलेलें पेल्याच्या जिवितांत तेंच बरेपण करचें जिवीत आठवंक तो आज आमकां आपयता देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश करून स्वार्थी आमी जावचें नाका सोम्याचें निर्मोणे आमच्या जिवितांत जारी जावं दी आमची पंथ आव्हानां फूड करूंक सोमी बोळ दितलो बरो समार्यागार कसो आमची जिणी आमी जिवया देवाच्या होगळीक एक पात्र जावया आमेन. गीत नंबर C मोतेडो C32. सगळी मुजी जिणी तुवें दिल्लें देणें उंड्या वायना संगी भेटता दिन पोनी काकुळदारा देवा दैवीक नितीदारा दाखय तुजी दया लाभ तुजी कृपा घे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी तुका भेटोवच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. शादांतलें बलिदान आपल्या अमानक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस बेच्या देवाक सर्वेस फोर म्हणून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापन आमकां भेटोवंक फरमायलां आनी तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवक ही सोडवणीची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया आमी तीन सरस्वती उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वेश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोसून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Sergi, tu ca jai jai, सर्वेस
बापा तूं खरोच पवित्र आनी तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही नेणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबा तसो गुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जाला. ओ भावार्थ सोखुट आमी परगडता, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. हांव कुंवार मरिया देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुजे फ्रेनाडमेट्स आनी एसविडी मार्तिरां संगता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अत्वेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. किती आरज वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D13 D13. Tu somia berboso, tu somia bedraso, rakshak tu so Jini Zuza Zaitim so Bena kasle sankara zalyari Vare badal भोवती उठल्यारी पांकय उजवाड दयेन मुजेर तुजो तुजेर सोम्या बरबोसो तू सोम्या बरबोसो तू सोम्या भद्रासो रक्षक so Jini Zuza Zaitim so प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दोसकायन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घटांनी फळादीक जावं. आमचें काण जेवण कशें जिवंत जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावो असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, Alleluia, somia kami arga divya. Alleluia, 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 somia kami arga divya. Alleluia, somiam so sorvonda, sada sam so buzvonda. Somiam so sorvonda, sada sam so buzvonda. Raktam kari ekti satiunta soada. Raktam kari ekti satiunta soada. Alleluia, Alleluia, somia kami arga divya. Alleluia. Mogal puta sove, mogar mori आशीर्वादिव आमका. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.